दीस शनिवार, जुलैची 11 तारीख 2026. पहिले मसाप, इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसाप, अध्याय 6 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. उज्जियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच शिंवासनार बसयल्लो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें. ताचे वयर आशिल्ले सेराफीम हांकां जण एकल्याक 6 पकाटे आशिल्ले. 2 तांचे मुखामोळ दंबूंक, 2 तांचे पांय दंबूंक आनी 2 उबोन वसूंक. ते एकामेकाक अशें म्हणटाले, पवित्र, 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 दळभरांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बोबेच्या आवाजान दारुवंत हाल्ले आनी मंदिरांत धुंवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजें काटा, म्हजो नास जालो मू. कित्याक हांव एक मेळ्या वोंटाचो मनीस आनी मेळ्या वोंटाच्या मनशां मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळभरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातांत घेवन म्हजेशी उबोन आयलो. ताणें तो म्हज्या वोंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय, हो तुज्या वोंटाक लायला, तुजे अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक भोगसलां. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? तुमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 93, 1 AB, 1 CD तावन 2 आनी 5. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला, पदवेची आंग वस्त्रां तो नेसला, अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें थीर केलाय, ती बिलकुल हालची ना. अरंबातावन तुजें सिंहासन घट्ट उबें आसा, सासना थावन तूं आसाय. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. तुजें उतर सर्वेस्परा केदींच हालाना, बदलाना. संवसार सरासर तुज्या घरांत फांगतेली पवित्राय. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमी अकमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती करन आसा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10 ओळ 26 तावन 33 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, मेस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्हय आनी धनिया प्रास साकर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकर आपल्या धन्या सारको जाल्यार पुरो. घरच्या येजमान्याक बेएल्जेबूल म्हळें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनी कितें म्हणचें नात. देखून मनशांक भियेनाकात. धांपून आसा तें सक्कट उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कट परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखांत सांगतां तें तुमी उजवाडांत सांगा आनी तुमकां घुटान सांगलें तें तुमी पाक्यार तावन गाजाया. कुडीचो जीव काडटल्याक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगार, कूड आनी आत्मो दोनी येमकोणांत नास करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुज्यो पयशांक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलाते विणें भूंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या मातेचे केस लगून सक्कट मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुज्यां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगटता
ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परकडटलों. पूण मनशा हुजीर जो म्हाका नाकारता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर आमी नाकारतलो. देवाचें उतर हें: वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवा खातीर आनी पवित्र सभे खातीर काम म्हणटना तें जायना म्हणूंक आमचे लागीं 100 कारण आसतात. सडावत जावन तांतूं कितें रगले वा कश्ट आसात कोण ना म्हणून भे. पूण जेजू म्हणटा, मेस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्ही. आमच्या मेस्त्रीन जेजून मनशाचे सडवणे खातीर कितलें सोंसलां. पूण आमी ल्हान ल्हान रगल्यांक कितले भियेता आनी बरें कामां करूंक फाटीं सरता. गिरपुजांक सयत देव राखता आनी सांबाळटा, तर देवाचें काम करतल्यांक तो सोडीत काय? आमी जेजूचे पाटलावदार. जेजूची सुवार्ता पाक्यार्थान गाजोवंक आमी भियोवचें न्ही. मोयजे आनी सर्व प्रवादी सुरवेर आपणाक जावचें ना आपूण ना फावो म्हणून फाटीं सरल्यारी देवान तांकां धैर्यान आनी सक्तीन भरलें. निमाणें ते इसाया प्रवादी परी आबले, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड म्हणटात. देवाच्या आपोवण्याक म्हजी जबाब कितें?